युनेस्कोच्या संसारिक दाय स्थळात महाराष्ट्रातल्या 11 किल्ल्यांसह तामिळनाडूच्या एका किल्ल्याचा आस्पाव झाला। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वट्ट 12 किल्ल्यांचा आस्पाव युनेस्कोच्या संसारिक दाय स्थळात झाला। हे सगळे किल्ले 17व्या ते 19व्या शेकड्यामध्ये बांधिले। महाराष्ट्रातल्या 11 किल्ल्यामध्ये साल्हेर किल्लो, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी किल्लो, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग किल्लो हांचो आस्पाव असा। जाल्यार तामिळनाडूतल्या जिंजी किल्ल्याचो आस्पाव असा। पॅरिसात जाल्ले युनेस्कोच्या 47व्या बसकेत ही वळेरी जाहीर केली। हाका लागून मराठा इतिहासाक आणि दायजाक आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळ्या। आता भारतातल्या वट्ट 44 दाय स्थळांचो संसारिक दायज वळेरेंत आस्पाव झाला। अभिमानाची गजाल म्हळ्यार फाटल्या 3 महिन्यात भारताचे नाव युनेस्कोचे वळेरेंत आस्पावपाची ही दुसरे खेपेची गजाल। 18 एप्रिलाक युनेस्कोन श्रीमद भागवत गीता आणि भरत मुनीचे नाट्यशास्त्र हांचो आस्पाव आपल्या मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टरात केल्लो।